बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीचे बापा, हांव तुका आर्गां दिता, दिनवास दिता आनी तुजी वाखाणणी करता. कित्याक तुवें तुजे एकल्याचे चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं म्हजी दुयेंसां, पेस, पिडा, त्रास, कोश्ट, कोठेपण, अनुभवार्थीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून. स्वर्गीच्या बापा, तुवें म्हाका आयज पासून सांबाळून आनीक राखून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापां मिलाग्रो आनीक विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या, म्हाका कृपा दी, आदार दी, बोड दी, तुजी खबर परगटूंक आनीक सगळीं म्हजीं उतरां तुजीं उतरां कर, तीं आयकून लोक पवित्र जावन देवाची जेजूची खबर परगटूंक पावूंक. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणां करता तुका, म्हाका कृपा दी, बोड दी, तुजी खबर परगटूंक. आमेन. पवित्र आत्म्या, जो लोक आयकून हो व्हिडिओ दुसऱ्यांक धाडटा, शेअर करता, व्हायरल करता, तांकां सदांकाल धाडपाक हुस्को दी, उर्बा दी आनीक तांची दुयेंसां बरीं कर, तशेंच तांचें कामां फुडें वचून तांकां करून दी. आमेन. आयज जावन आहा 7 तारीख जानेराची 2021. हांव सजमोतां ज्या लोकांनी व्हिडिओ पळयलो, आयकलो, ती पवित्र जाली म्हणून आनीक जेजूचो वावर नेट्टान फुडें व्हरतात म्हणून. आमेन. आमी ह्या दिसांनी चोयताय जॉन चॅप्टर 9 वर्स 27. ताणें तांकां जाप दिली, फारिजेवांक कोणें कुड्डो आहलोलो तो बरो जालो तेणें. हांवें तुमकां आतांचें सांगलां आनीक तुमी तें कानार घेनात. आनीक एक पावट कित्याक आयकूंक सोदतात? तुमी ताचे शीस बी जावंक सोदतात. ते ताका अशें हिणसूंक लागले, तूं जा ताचो शीस, आमी जाल्यार मोइजेसाचे शीस. देव मोइजेसा कोडे उलयलो म्हूण आमी जाणा, पूण हो मनीस खंयचो तो आमी नकळो. त्या मनशान जाबाब दिवन म्हणलें, अजाप तें हें, हो खंयचो तो तुमी नकळोत. आनीक तरी ताणें म्हजे दोळे उगडले. देव पातक्यांचें आयकोना म्हूण आमी जाणा, पूण जो देवाची भक्ती करता, पूण कोण देवाची भक्ती करतात आनीक ताची खुशी पाळटात जाल्यार देव तांचें आयकोता. संवसार घडलोल्या कोणें कुड्डो जल्मोल्याच्या दोळे उगडल्यात म्हूण कदींच कोणेंच आयकूंक ना. हो मनीस देवाचो खरो भक्त न्हय आसलो जाल्यार ताच्यान कितेंच करूंक जावचें नासलें. फारिजेवांनी ते कुड्ड्या मनशाक बरो जालो ताका म्हणलें, तूं निबेल पातकांत जल्मलाय आनी आमकां शिकोवंक आयलाय. आनीक ताणें ताका भायर घालो. आतां हें ताका कितें म्हणटाय, तूं पातकांत जल्मला, आतां हें सारकें कंप्लीट रॉंग आहाय. हे वळी तूं 34 वळी तूं ते ताका म्हणटाय, फारिजेव, तूं पातकांत जल्मला, पूण जेन्ना आमी हो चॅप्टर 9 चॅप्टर सुरू केलोलो तेन्ना शिसांनी जेजू कडेन क्लियर केलोलें विचारून, जेजू एका देवान कुड्डो रुचिला ओर ताच्या आवय बापाच्या पातकांक लागून कुड्डो तो जाला. कित तरी कारण म्हणटोच विचारलोलें, गुरुजी कोणाच्या पातकाक लागून हो मनीस कुड्डो जल्मला? ताच्या व ताच्या आवय बापाच्या पातकाक लागून. जेजून जबाब दिलो, ह्या मनशान वो ताच्या आवय बापायन पातक केलें म्हूण न्हय, पूण देवाची कर्तृत्वां ताचे उद्देशी परगट जावची म्हूण तो असो जल्मलो. आनीक आतां हे कितें सांगताय, हे आतां फोट मारता हिंगा की हो मनीस पातकां जल्मलो. आतां ते ताका खिंडताय. फारिजेवांनी ताका परतीपाड केलो, तूं खरेंच पातकांत जल्मलाय. आतां हे सारकी आसोल फोटी. हे पळे फारिजो धर्मशास्त्री पळे उलयताय ती फोट. तेगेले माय पायक लागून, तेंगेले पातकां लागून तेजेर वायट येयलोलें ना. ही सारकी फोटी आहा हिंगा. हे फारिजेव आतां कितें उलयताय, तें उलयता ताका अर्थ ना.
तूं निबेल पातकांत जल्मलाय आनीक आमकां शिकोवंक आयलाय. तर आमी हिंगा पावल्लीं. कंटिन्यू करा कालचें. तांणी ताका जाप दिली, हांवें तुमकां आतांच सांगलां आनीक तुमी तें कानार घेनात. आनीक एक फावटी कित्याक आयकूंक सोदतात, तुमी ताचे शीस बी जावंक सोदतात. तर आतां हे इतुले व्हडले जाणार मनीस ते आतां. तेणी लोकांकडच्यान आयकलें, लोकांनी तांकां सांगिल्लें हो जल्मलोलो कुड्डो आनीक तो बरो जालो. मागीर तेणी ताका आपोवपा धाडलो. तेणी ताका विचारलें, एक फावटी न्ही 2 फावटी विचारलें. आतां तिसरी फावटी आमको विचारताय त्याचो हिंगा की मागीर तो म्हणटा तेका तुमी हितू फावटी म्हाका विचारताय पोत्तून तेका विचार तें बरें आहा. मागीर तेगे माय पायक आपोवपा धाडलीं. मायन पायन सांगिल्लें तेका हो कुड्डो आसलोलो जल्म आसा, कुड्डो जल्मलोलो चेडो. मागीर ते तेका पोत्तून विचारलें. मागीर आतां तेचो आनको विचारताय. मागीर तेदो तो म्हणटा की तुमी म्हाका पोत्तून विचारताय ते तुमी तेगेले शिस्त जावपा सोदताय काय म्हूण तुमकां कळपा जाय, शिकोवं जाय तेणें तो कितको कोता, कितको केलें तें काम. अशें म्हणून तो तेंकडे फारिजेव ते सगळे धर्माचे वडील आसलो तेका विचारता. ते म्हणटाय ताका फकाणांनी ते म्हणपा लागले, तूं जाव तेगेलो शीस जेजू गेलो, तूं जाव म्हणटाय ते. आमकां जाल्यार आमी जाल्यार मोइजेसाचे शीस. आमगेलो मोइजेस म्हणटाय ते हो. आमकां ओरोण्यान आसा हिंगसान भायर सान इज्रायल ओरोण्या आसा भायर सान काण हाडलो तो मोइजेस इज्रायल लोकांक. आनी आमी देवागेली रोचणां. अशें म्हूण ओल्ड टेस्टामेंटान देवान तांकां सांगलोलें तुमी म्हजी रोचणां. कित्याक इज्रायलाक जेजू जल्मोवपाचो आसलो तेका लागोन हो देव आपल्यागेलो प्लान सारको घालून हाडटालो. तर ते जाण आसले की आमी देवागेली रोचणां. पूण कित्या देवान आमकां रोचणां म्हण मांडून घेयल्या, कित्या देव आमचेर आमचें बरें चिंतिता. कित्याक जेजू इज्रायला जल्मोवपाचो आसलो पूण तेका ती खबर ना. खबर आसल्यार देखून तेणी ती काना वयल्यान गायली आनीक आमी देवागेले मनीस आनी आमकां कांय जावपाचें ना वायट अशें म्हणून ते नेट मारताले. आमी जाल्यार मोइजेसाचे शीस. मोइजेस जावन आसलो एक प्रवादी जाणाय तुमी. देव मोइजेसा कडेन उलयलो म्हूण आमी जाणाव, पूण हो मनीस खंयचो तो आमी नकळो. आतां मोइजेसाक दोंगरार आपयन देवान 10 मांदामेंट दिल्ले. तर हे 10 मांदामेंट पाळून लोक जियेतालो. मागीर ते 10 मांदामेंटाचे हें जालें, कितू जालें 600 मांदामेंट जाले मागीर मुखार वयता वयताय. तर पूण ते म्हणटाय हो मनीस खंयचो तो आमकां खबर ना. आतां हो मनीस खंयचो तो खबर ना म्हणटच मागीर तो हो सादो चालतो कुड्डो कितें सांगो तो तांकां चोया. हे व्हडले धर्मशास्त्री आनीक धर्माचे वडील जाणार सारके. त्या मनशान जबाब दिलो म्हणलें अजाप तें हें. आतां तो म्हणटा आपले अजाप स्वता. आतां जिवीत कुड्डो आसलोलो तो आतां हे पळे उलयताय पिश्या भाशेन कसलो अर्थ नासलो पळय हे व्हडले. आपण धर्माचे वडील जाणार पळय म्हणटाय ते उलयताय. ते हो आतां कुड्डो आसलोलो मनीस तो म्हणटा आपले अजाप जालें म्हणटा. अजाप तें हें अजाप म्हणटा तो खंयचो तो तुमी नकळोत. आनीक तरी ताणें म्हजे दोळे उगडले. तुमी तो हितू दोळे आसोन हितूले तेका आतां जेजू 30 वर्सां जायन गेलीं म्हणटच 30 वर्सां देखून तो तुमचे मोदी आसलोलो तरी तुमचें वळख नाय. हें केसोलें पिशपण उलयताय काय म्हणटा तुमी. आनीक तुमचें मोदें वाडोन व्हडलो जालो भुरगो अजाप कोता मिलार कोता तेंय तुमकां खबर ना. आनी तो कितें कोन्न कोता तें तुमकां खबर ना तुमगे दोळे आसोन. आनी तुमी धर्माच्या वडील तुमकां खबर आसूंक जाय आसलो तें कितें कोन्न चलो ती सिस्टम देवागेली. अजाप तें हें तो खंयचो तो तुमी नकळोत. आनीक तरी ताणें म्हजे दोळे उगडले.
देव पातक्यांचें आयकना म्हूण आमी जाणा, पूण कोण देवाची भक्ती करता आनीक ताची खुशी पाळटात जाल्यार देव तांचें आयकता. चोय आतां हो प्रिचींग करपा लागलो, जल्मासा कुड्ड आहलो तो ना, मग ताणें बायबल आचू ना गोड्या आयकलो आसतलो, घराको बी आसताय ती न जेजू मिलार करीत भोंवतालो तें आयकलो आसतलें, पूण आपल्या काय दोळ्यांनी ताणें केन्ना आचू ना. आनीक तो तांकां सांगता फकत पळय देवाची भक्ती करतात आनीक ताची खुशी पाळटात जाल्यार तुज्यान अजापा मिलाग्री करपा जाताय. हो आतां ताका शिकयता. तर बेस्ते मनीस जो मनीस पातकांत आहा ते कोडे कांय करपाक जायना. सारकें साप साप आमकां दिसोन येता हेंचोय. आनीक हें कोडे फारिजांवा कोडे आनीक तेंगेले धर्माचे वडील ते कडेन हें जाय नासलोलें. कित्याक तेणी बरें म्हणटा तें कांय केलें ना. तेंगेलें हे पळय कायदे आसलोले ते मनशाक होणावडोवपाचे, मनशाक बांदून दवरपाचे आनीक सगल्यांक त्रास करपाचे. कितें एशें कोन्न पळय मनीस पळय पत्तो पळय बायबलाचो अर्थ काडटा आनीक आपल्या जायतेच कायदे नेम ओर त्योच ओळ्यो आपल्या पळय लायक जाताय, आपल्यागेले वायट जिवीत पळय दिसोन येयना त्यो ओळ्यो ते मानताय. आतां फकत आयताराचे कातोलीक मिसा वयताय गोंयकार सगळे. ते लोकांक दाखोवपाक सोदिता आपण पवित्र आयतारा मिसा वयता, पूण धावूय मांदामेंत ते मोडटाय. कितू पाळटाय ते चोय गोंयकार. दांतुले एक मांदामेंत ते पाळटाय जाल्यार चोय एकूच पूण तर हे सगळे धावूय मांदामेंत मोडून आमी कातोलीक एक मांदामेंत खुंयचो सोंत आयतार पळय सोंत केला तो पाळून आमी धांवताय सगळे आनीक लोकांक दाखयताय पवित्र म्हणून. पूण बायबलाचे साप साप आमकां दिसोन येता की जो मनीस पवित्र आहा तेका तेगेले चालीचे पोरमोणे तागेले कर्तुबाच्या पोरमोणे कोणाच्यानूच म्हणपा जाता हो मनीस पवित्र, हो मनीस जेजूचे भाशेन वावुरता काम करता म्हणून. पूण हें केलोलें आमकां आमगेले गांवांत आमगेले इगोर्ज मातयेंत कोण दिश्टी पडना आमकां. मागीर आमी मुखार या. देव म्हणटा तो पातक्यांगेलें आयकना आनीक जो कोण रोजार करता तेंगेलेंच मागणें देव आयकोता. देवान कितें पळय फॉर्मायलां करपाक तें केल्यारच देव तुगेलें मागणें आयकोता. आतां देव जेजू ऑलरेडी येवन मरोन गेलो तर जेजून आमकां आख्खी वाट सगली उगोती आनीक सोंपी केल्या. तर आमी फकत जेजून आतां पळय कितें सांगिलां तें करीत आमी भोंवपाचें, खबर परगोटीत दुसऱ्यांक शिकवण दीत टिचींग आनीक दुसऱ्याचें वायट आनीक हेर सगळे आटा बिटे पयस करपाक आमी भोंवपाचें. हो जेजू गेलो मांदामेंत. 10 मांदामेंत देवान मोइजेसा दिल्ले हजारांच्या हजार वर्सां फुडें आनीक जेजून एकू मांदामेंत दिला वचात आपल्याची खबर परगोठात दुसऱ्यांक शिकोयात आनीक अजापा मिलाग्री करात म्हणून सगळे करपाक आमी शिकोवपाचें. मागीर 32 संवसार घडोवन येवो पर्यंत कोणेच आयकोंक ना वो खूंय बरयलो ना, कोणाक खबर ना की जल्मांत कुड्डो आसलोलो मनीस बरो जालो म्हणून. 32 आख्खोच संवसार करीत पासून आनीक हें फकत देवाच्यान करूं जाता. हेचो हिंगा हो कुड्डो म्हणून मनीस सांगो सोदिता की जेजू देव हें फकत देवा कडेन जाता. आनी जेजू कडेन कित्याक जालें तें फकत जेजू पवित्र आसलो म्हणून. तर हांव आनीक तूं आयज तर पवित्र आहा जाल्यार म्हजे भाशेन तुमच्यान हें करपा जातोलें. सारकें ही सिस्टम आनीक फेल वचना. आमी म्हणटाय जिजस नेवर फेल्स, बोल काटाय जेजू गेल्या कोटान उडयताय. जिजस देव जेजू और पवित्र आत्मो आमचे भितरल्यान आमचे आदारान कोता कामां.
पूण आमी मोटरांचेर मोटरसायकलीचेर स्टिकर मान भोंवताय जिजस नेवर फेल्स आनीक तुमगेले पळय स्टिकर पळय मारल्याय तेंगे घरा बी चुयाय कितें वायट वसोता आनीक कितू लोक दुयेंसां आहा तो चुयाय हे स्टिकर पळय मान भोंवताय जिजस नेवर फेल्स म्हणून तेंगे घरा बी कितू दुयेंस वसताय ती चुयाय गोंयांतू चुयाय ना जाल्यार कोणी मारलो आहा तेणी आपण खूद आपल्यागे जिविताचे नोसोण हें कोयचें नोसोणी कोची चोयचें आपल्यागे जिवीत घरा बी कितू दुयेंस वचलो आहाय आनीक कितू वायट येयलो आहा केसो बेबदी काय आनीक लोती काय केसो लागलो आहा वसो घरा बी कितें लागलो आहा तें चुयाय आनीक तरी पूण तुमी म्हणटाय जिजस नेवर फेल्स तुमकोडे कांय करूं जायना तुमी म्हणटाय जिजस नेवर फेल्स जेजून आपण जिता आसतना मनीस आसतना कोण दाखयलें तें तुमी मनीस आसतना कोण दाखोये जेजू देव जायन स्वर्गार वचोन आतां थंय सुणी चोय कितें कोताय भायर रस्त्यार कोण येता म्हणटा सोयरो रस्त्यार आसा भितर गेटी धांवताय आनी म्हाजी भुको लागोताय गेटी वचोन तेश कोन्न जेजू स्वर्गार वचोन भुकें लागलो ना जेजू संवसारां आसतना सगळें कोण दाखयलें मनीस जायन आनी तुमी म्हणटाय जिजस नेवर फेल्स जेजू संवसारांत मनशाचे भाशेन जियेलो मनशाचे आनीक तुमकां लोक विचारता जेजून हुंय म्हणलें आपण देव तें दाखोये म्हणून जेजू मनशाचे भाशेन जियेलो आनीक हे पड तुमकां म्हणटाय ते कोडे एक किस्कुटाची देखून ते कोडे बरी वस्त संवसारांत जावपा ना हे कोण तुमकां पड विचारताय जेजून हुंय म्हणलां जेजू देवाचो पूत आपले दाखय म्हणटा ते बायबलाचेर वर आपण देव म्हणून जेजू संवसारांत मनशा भाशेन जियेलो आनी फकत जेजू पवित्र आसलो म्हणून जेजू कडेन अजापा मिलाग्यो करपा जाल्यो आनीक आमी आतां पवित्र जाले जाल्यार कित्याक हें मूळ पातोक आतां आमगेलें कातोलीक क्रिस्तांवांगेलें बातिजादाचेर मूळ पातोक कॅन्सील जाता कित्याक जेजून ही कुरपां आमकां जोडून गेल्या हुरसार मरोन तेकाचे लागून पयलीं जायनासलो ती आतां जेजून आमकां ती कुरपा जोडून गेल्या तर कोण पळय कातोलीक आहा तेकाच हें फावो आहा अजापा मिलाग्यो करपाचें जेन्ना तो कातोलीक पवित्र जातलो तेन्नाच बेस्तेले चालते कातोलीक लुकवॉर्म कातोलीक ओलके पोलके म्हणटाय ते आनीक हे टॉम डिक एंड हॅरी पळय कातोलीक कोण प्रिचर ब्रादर कोण म्हणटाय ते तेंको कांय जायना तें तर ते तुमकां फकत पत्ते सांगपाचें सगळे मनीस तूं तर जेजू भाशेन पवित्र आसल्यार तें जाता आनी पवित्र जावपा सारकें सोंपें म्हणून सांगलां जेजून वसाय मुगे डिस्क्रिप्शनाचें वचून चुयाय एक पाडे आचून तुमी पवित्र जातलीं हितून कांय व्हडलें तकली जोरोवपाची गरज ना 33 हो मनीस हो कुड्ड आहलो तो म्हणटा हो मनीस तर देवान तर ताका धाडूंक ना हो देवाच्या थंयसर सावन तो येवंक ना जाल्यार त्या कडेन कांय करपाक जावपाचें न्ही तर आमकां सगळ्यांक आतां जेजूचे भाशेन हें मूळ पातोक कॅन्सील केलें जेजू मूळ पातका विणें मूळ पातोक नासतना जल्मलो आनीक तसोच पवित्र रावलो तर आमगेले मूळ पातोक आमगेल्या बातिजाताचेर गेलें तेजे उपरांत म्हणटा आमी कुमन्यांव गेला तेजे उपरांत म्हणटा क्रिज्म गेला आनीक आमगेले मूळ पातोक काबार जालोलें पूण आमी जेन्ना पातोक कोत्ताय तेदोणा पोत्तून आमी पातकांत रेवडोताय तर आमकां पोत्तून पवित्र जावपाची आमकां पोत्तून गरज आसता तर पवित्र रावपाचें सारकें इम्पॉर्टंट आनीक पवित्र केदो रावतलो जेन्ना तूं निश्चय घेतलो निर्णय घेतलो की हांव आनीक केदींच पातोक करचो ना हांव जेजूचे भाशेन पवित्र जिवीत जियेतलो पवित्र जियेपाक जिवीत तुवें खूंय दोंगरार वचपा नाका खूंय डेजर्टा वचून रावपा नाका खूंय गोली वचपा नाका खूंय बांयत वचून रावं नाका खूंय वचून रावपाची गरज ना तुगेलें पवित्र जिवीत म्हळ्यार कितें जेजून सांगेल तें दुसऱ्यांक खबर परगटपाची
आनी दुसऱ्यांक आदार करीत वचपाचो हेका पवित्र जिवीत म्हणटाय. तुवें कोणाक सोडपाची, घर सोडून सात सोमदीर पयस वचपाची, कांय करपाची गरज ना. तुगेले घरांत मनशांनी तुगेलो वेव्हार आनीक पडे, तुगेलो मोग पडे बदलोन बोर जाला, जेजूचे भाशेन जाला, तो तेका दीस पडोन ती म्हाजी जिवीत बदलताय तुगे घरची घरांतलीं मेंबरां. आनी आख्खो घोराबो एका मनशाचे उद्देशी साल्वार जाता म्हणटा तें हिचो ही खबर ती. तेन्ना सगल्यांनी तेका म्हणलें, तूं म्हणटाय तें पातकां जल्मला, स्टार्टिंगाक गेलो तें, आनीक तूं म्हणटा आमकां शिकयताय अशें म्हणून तेका तेणी गांवांतलो भायर गायलो. 35 जेजूक खबर मेळ्ळी की ह्या मनशा घरांत तूं भायर गायल म्हणून. आनीक जेजू तेका मेवलो, वचोन मेळ्ळो. तो जेजू तेका विचारता, तूं देवाच्या पुताक स्वत मानता. 35 36 आनीक तेणें म्हणलें, कोण कोण तर तो म्हाका कळ्ळो जाल्यार हांव घोडे स्वत मानपाचो. 36 37 आनीक जेजून ताका म्हणलें, तुवें ताका पळयला आनीक तो जावन आसा जो तुजे लागीं आतां उलयता तो. आनीक तेणें म्हणलें, ओय सायबा हांव बावाट दवरतां. आनीक तेणें जेजूक परतीपाड नमस्कार केलो. 38 जेजूक देव म्हणून तेणें तिंगाच मानून घेयलो. आनीक देवाचो पूत जेजून तेका विचारलें, तूं देवाच्या पुताक स्वत मानता काय म्हणून. तो तेणें जेजूक नमस्कार परतीपाड केलो. आनीक आमकोडे बायबल 2021 वर्सां जालीं आतां. बायबल आमगेल्या घरांत आहा, ऑल्तरीचेर आहा, हुंय आसूं घरांत पूण आहा. कोणें हो बायबल आसून अशें करून म्हणलां, ओय जेजू हांव तुका स्वत मानतां, तूं जावन आसा खऱ्या जिव्या देवाचो पूत, आनीक तूं जावन आसा खरो देव, तुजेर हांव स्वत मानतां. आनीक तुवें पळय म्हाका फॉर्मायलां तें हांव म्हजें जिवीत भर हांव कोत्तलों. आनीक हांव जे भाशेन तुवें म्हणलां हांव हे मानामेत कायदे मोडूंक येवंक ना, पूण ते पाळूंक येयला. ते भाशेन हांवूय हे 10 मानामेत पाळून सदांकाल जियेतलो. हें कोणें आमी बायबल आचून म्हणलां ना. हे कुड्ड्यान चोय मिनतीकूय जेजूक मानून घेयलो. जोरूय तेका दोळे नासलेले जिवीत भर तो देवाचेर गोडी ताणें शिण करपाची. आपले आनी हो देव नाका, आपल्या जिवीत भर तेणें कुड्ड दवरलो. आनीक आतां पळय बोर जाला, कितू वच म्हटलें आपलें खबर ना. हे जेजूचेर, हे देवाचेर आनी भावाट दोन कांय फायद ना अशें म्हणपा आतां तेज्यान. पूण आमी कान दोळे आतां पांय सगळे आमगेले सादे देवान आमकां सारके दिल्ले. जोरी तोरी आतां ते बिगडले, कित्याक देंवसारान आमकां विकेट उडोवन आमकां जाम केलें. तोरूच पूण आमी आतां ह्या दादल्याचे भाशेन फुडें सरे. आनीक म्हळ्या जेजू हांव तुजें स्वत मानतां, तूंच तो देव, तूंच तो देवागेलो पूत, जिव्या देवाचो पूत. तुवें म्हाका ही सगळी कुरपा जोडून दिल्या. आनीक ते कुरपेचे सांगाताक हांव आतां जियेतलों. हें आमगेलें आज डिसिजन जाय दी, आमगेलो थाराय जाय दी. आनीक पुरो पातोक आमी सोडून दी आनी पातकांत आमी रावची न्ही पुरो. मागीर 40 39 जेजून म्हणलें, आम हिंगा संवसारांत येयला तो जे कोणाक दिसती पडटा ती कुड्डी जातली. आनीक जी कोण कुड्डी आसात तांचे दोळे उगडटले. हें करपाक लागून आपण जेजून म्हणलें आपण संवसारांत येयला. 39 जॉन 9:39 फारिजे सगळे दोळे आसून कुड्डे जाले म्हणटा तेसो जाले, आयकोन बेरे जाले. कित्याक तेका जेजूक केसोच मानून घेवपा नाका आसलो. आनीक हे हो कुड्डो पळय मनीस आहलो भर जाला तो. आनीक जायतो लोक जेजूगेल्या शर्मांक पळय येतालो, प्रिचींग आयकपाक येतालो. तो जायतो लोक जेजूचें आयकोन जेजूचेर भावार्थ दवरलो. आनीक जेजून तेका म्हणलें, तुगेल्या भावार्थान
तुका बरो केलो वच आनीक पातोक आदारी नाका. पातोक आमकां सगळे आमगेले प्रॉब्लेमाचें दुयेंसाचें आनीक कितें वायट येता कितें आडकुळ्यो येता तेजें कारण जावन आसा पातोक. तुका तर पातोक आहा जाल्यार तुका हें 100% वायट तुगेलें जिवीत 100% तितून आनी कसलोच दुबाव ना. हें म्हजेर देवान कित्याक धाडलें म्हणून तुमी देवाचें शिणकू नाकाय. जेजून सांगिलां हुसार मोत्ता आसतना बायलांक ज्यो रडटाल्यो त्यो तुमी म्हजे पासत रोड नाकाय, तुमच्या घोराब्याच्या तुमच्या भुरग्यांच्या पासत रोडाय. तर तुमी देवाक शिणकू नाकाय रडोन रडोन देवा तुवें मुजेर हें कित्याक धाडलें काय म्हणून. हें पळय तुमचें येयलां तें तुमगेलें जिविताचें नदर मारयाय, तुमगे जिवीत न्हवसोऱ्याय आनीक तें तुमकां सोडून धांवतलें वायट आनीक तुगेलें जिवीत सारकें फुलां भरीत जातलें. आय एम कम टू गिव यू न्यू लायफ. नवें जिवीत जातलें, न्यू क्रिएशन, नवी रचना जातो तूं. हें सारकें आमकां एक एक कातोलिकाक हितूलें सोंपेपण करून जेजून संवसारांत आमकां दवरला आनी ही जावन आसा एक सिस्टम. जे पर्यंत फातर वयर उडयलो तो सकला पडपाकूच जायो. कित्याक ग्रॅविटी पूल मो आहा, ग्रॅविटेशनल फोर्स मो आहा, तेजेर तो पडपाकूच जायो सिस्टम ती. ते भाशेन पळय जेजू कृपा करून गेला ती पवित्र मनशाच्या जिवितांत चलपाकूच जाय. हितून आनी कसलो दुबाव ना. तर हिंगा बंद करुया, फाल्यां कंटिन्यू करचें. थँक्यू होली स्पिरीट. आमेन. आतां रोजार करुया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. थँक्यू होली स्पिरीट. थँक्यू मादर मेरी. थँक्यू ऑल द एंजल्स. थँक्यू ऑल द सेंट्स. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्ता तुका. मारियो आनीक ताचे फॅमिलीक, जॅकलीन आनीक ताचे फॅमिलीक, फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिचे फॅमिलीक, तेवदोमिरा रोशा आनीक तिचे फॅमिलीक, कॉलेत आनीक ताचे फॅमिलीक, जॉन्सी आनीक ताचे फॅमिलीक, सुकोर आनीक ताचे फॅमिलीक, जेसी आनीक ताचे फॅमिलीक, हेनरी आनीक ताचे फॅमिलीक, पियादा दिवाज आनीक तिचे फॅमिलीक, मोर्यान आनीक तिचे फॅमिलीक, जिपोट आनीक ताचे फॅमिलीक, जोकी आनीक ताचे फॅमिलीक, क्रिस आनीक ताचे फॅमिलीक, आनीक यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताचे फॅमिलीक सगळ्यांक तूं बरे भाशेन दवर. सगळ्यांची दुयेंसां पेस्त पिडा पयस कर. गोरीबसाण तांचे सोरचिल्ली पयस काड. कोवीड पिडेंतनी तांकां सगळ्यांक सांबाळून आनीक निवारून दवर. तशेंच थोडी भिंडां, अल्सराचें, डायबेटीक, कॉलेस्ट्रॉल, हार्टाचें, प्रेशराचें, किडनी फेलियर, पॅनक्रिया फेलियर, पिशेपण, आवटेपण, तकलेन सुटलें ती, तकली ताऱ्यार नाय ती, बेजो आलोला तो, ही सगळीं तांची दुयेंसां बरी कर. आनीक तूं एक अजापाचो मिलाग्रीचो देव म्हणून तांकां दाखोवन दी. तांणी ही मिलाग्री पळोवन ती पवित्र जावंक पावूंक आनीक जेजूचो वावर तांणी फुडें व्हरोंक. तशेंच जी मेंबरां काम करतात तांचें काम राखून सांबाळून दवर. तांचो पोस्ट वाडय, तांचे पगार वाडय. तशेंच मेंबरां जीं नवें काम सोदतात घरांतलीं तीं तांच्या चिंतनाच्या प्रमाणे ताज्या परस तांकां दोबरादन पगार फावो करून बरे कंपनी तांकां नोकरी फावर कर. आनीक जीं कोण वायटांत आहा तांकां पवित्र जावपाक तूं आदार दी. आनीक सगळीं तांची चिंतना तूं शांती पावय. आनीक तुजे आंच बडवे धाडून तांकां मरणांतलीं, एक्सिडेंटांतलीं तांकां वाटावन सालवार करून दवर. ती पवित्र जावन जेजूचो वावर फुडें व्हरोंक ती पावूंक. ही सगळी मागणी करता हांव तुका स्वर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.